गोयचे सामान्य लोक एक पुलीस स्टेशन येतात, पुलीस ऑफिसरांक मेळपाक येतात. कित्याक येतात? तेजे एक बोर्डार एक नांव आसा, सत्यमेव जयते. तेजे एक बोधवाक्य आसा, टॅगलायन आसा, शांती सेवा न्याय. पण एक तुम्ही हालींच एक 22 तारखेक एक कंप्लेन जाला एक बायल मनशेली पेडण्यां पुलीस स्टेशनार. त्या एक ऑफिसरान पुलीस सब इन्स्पेक्टर आहा, तेणे आपल्याचेर रेप केले आनी आपल्याले पयशे अडप केले म्हण. ही जेन्ना एकदां अशी केस जाता तेन्ना एक इमिडिएट हेजे एक्शन आसपाक जाय पडटा डिपार्टमेंटाची, मॅसेज वचपा सारकी. रजिस्टर जाले की फर्स्ट तो अरेस्ट जावपाक जाय आनी समज गव्हर्मेंट सरावंड आसले तो इमिडिएटली सस्पेंड जावपाक जाय. पूण त्यो दोनूय गोश्टी हांगा जाल्ली ना. हेजे फाटल्यान कारण कित्याक म्हाका कळना. गोंयचो सरकार म्हणटा, प्रमोद सावंत म्हणटा आमी सदांच लोकांल्या अन्यायाच्या अत्याचाराक न्याय दिवपा आसतले. पूण हें तुमी पळयल्यार तुमकां दिसता हांगा न्याय मेळटा जाल्यार हें कित्याक घालपा जाय? हें वाक्य सत्यमेव जयते कित्याक बरोवपा जाय? शांती सेवा न्याय कित्याक बरोवपा जाय? तें दुसरें घालात कितें रेप बलात्कार आनी कितें तें घालपाचें. मागीर थोडे बरे प्रामाणीक ऑफिसरां आसात डिपार्टमेंटाक, तेंचे आमी खरें बरें कामाक पांय धरतात. पूण असली पळय नाका असली आसा दरिद्र दुर्जन तेंचे आमी गळ्यांत दवरपाक फाट रावनात. तो कोणू आसूं, केदो व्हडलो आसूं, कोणालो सरकार आसूं नाल्यार कोणाले व्हडले बापायलो आसूं नाल्यार कोणाले व्हडले मंत्री आसूं, आमी ते फाटीं फुडें रावनात. प्रामाणीक मनशाक आमी ऑफिसराक पांय धरतात. पूण तो दुर्जन दुश्ट आसा पळय ताका आमी गळ्यांत धरतात. हाचे फाटल्यान फाटल्यान ओगी रावनात. आज समज ताका न्याय मेळटलोच म्हाका डेमेज खबर आसा. तर न्याय मेळटा आसतना तेमी कोणी फाटीं फुडें कितें केल्यार तेंगेल्या गळ्यांत धरतलो आमी ओगी रावपाना. शेवट पर्यंत त्या समज बायलेक न्याय जाय आनी ते बायले बरोबर आमी एक चली जिचें हांव नांव घेवंक शकना, तिणें एक FIR फायल केल्ली आसा वेर्णा पुलीस स्टेशनार आनी तिच्या बापायन बी केल्ली आसा आनी हांगा बी तिणें केल्ली सुरवातेक. कित्याक तिणें आमकां अशें कळ्ळें की तिका 44 लाखाचो गंड घातलो तिच्या घोवालो. पण तो घोव म्हटल्यार कितें, तो पयलींच्यान मॅरीड आशिल्लो आनी हे सेकेंड मॅरेज अशें म्हणटा. आमी विचारपाक आयिल्ले हांगाचे DYSP आसा रावत देसाय तांकां की तुमी एक्शन कित्याक घेतना म्हणून. तर त्यांनी आमकां सगळे फॅक्ट्स एक्सप्लेन केल्ले आसा. त्या चलीने जे एफिडेवीट दिले ते सुद्दां दाखयले आसा. आतां आमची त्यांनी सांगितले आपण सगळो रिपोर्ट तयार केल्लो आसा. आमी तांकां सांगितले गोवा पुलिसांवर आमचो सगळो विश्वास आसा, परंतु एक हुस्को आंबो आसा तो सगळ्याक नासयता. Okay, and whatever that we feel is there's a very obnoxious, very pervert of high rate of act. Okay, so this man should be suspended immediately. That's what we are going to ask now. We are going to meet IGP. We'll ask him that this man is a bigamy because he has a married wife, and apart from that he has extramarital affair. Though we were being told that she was married with him, so to have two marriages itself is a big crime. And then he had done extortion. He has cheated both the women. दोघी बायलांक तरी चीट केलेलें आसा. म्हणून आमी हांगा चवकशी करपाक आयले. तेणी आमकां सगळे हांगा राऊत देसाई पळय आसा DYSP, तेणी आमकां सगळे पत्र तिणें बरयलेले सगळे त्यांनी वाचून दाखयले. त्यांनी बरें कॉपरेशन दिलें आमकां. पण आमी तांकां इतलेंच सांगितलें की तुमी जे कितें रिपोर्ट बरयता तुमी कोणाच्या प्रेशरा सकल येनाकात. ओके, कित्याक हे जे पुलीस फोर्स म्हणून आमी तेंच्या कडेन रक्षक म्हणून पळयता. फाल्यां हेच जर भक्षक जाले तर आमी कोणा कडेन पळोवपाचे आनी ताका लागून तुमी कोणाच्या प्रेशरा अंडर येवं नाकात आनी तुमचो रिपोर्ट सारको दियात. एक दुर्दैवी अशी घटना, ज्या घटनेन अख्ख्या गोंय पुलीस खात्याक जी एक लज जाल्ली आसा ते म्हणल्यार एक पुलीस सब इन्स्पेक्टर जेचेर चिटींग आनी रेप अशे ऑफेन्स रजिस्टर जाता आनी ऑफेन्स रजिस्टर जावन पसून आज पर्यंत ह्या पुलीस सब इन्स्पेक्टराक अजून पर्यंत अरेस्ट जायना, ताका सस्पेंड करना आनी ताका कितें पनिशमेंट काय म्हणल्यार ताका हांगसो काडलो आनी खंय रिजर्व लायनी खंय सावथ डिस्ट्रिक्टाक थंय घातलेलो आसा. सो आज आमी सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले, जो इन्चार्ज आसा ताका प्रश्न करपाक की ऑफेन्स रजिस्टर जावन पसून ह्या पुलीस सब इन्स्पेक्टराक कित्याक अरेस्ट जावन. थंयच्यान मागीर कळ्ळें की ही केस जी आसा ही DYSP राजू राव देसाय डील करता. सो ताका लागून आमी आज राजू राव देसायची भेट घेवन तेजे कडल्यान फॅक्ट जाणून घेवपाचे प्रयत्न केले
आणि तेही ताका विचारलो की बाबा ह्या पुलीस सब इन्स्पेक्टर अजून पर्यंत कित्याक अरेस्ट जाल्ले त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे की ते जे सस्पेन्शन आसा किंवा अरेस्ट आसा ते आपल्या एजंडर ना ते सो ह्या मुद्द्या वयल्यान आमी DGPची भेट घेतले आणि DGP कडेन डिमांड करतले की ताबडतोब कित्याक हे खंयचे समज जर कॉमन मनशा कडेन घडलेले ताका पयलीं काडून भितर उडयतले आशिल्ले तेजो जॉब बी कितें खंयचेय इतर समज खंयचेय जर गव्हर्मेंट खात्यान समज जर तो नोकरेक आशिल्लो आणि ज्या मनशाचेर खंयचेय राजकीय वरद हस्त नाशिल्लो जाल्यार ताका पयलीं काडून पुलीस ऑफिसर बसून आसा ताका पयलीं अरेस्ट जातली अशी ज्या पद्दतीन इतकें सगळें जावन ताका अरेस्ट जायना तो सस्पेंड जायना हेज्या अर्थान ह्या सब इन्स्पेक्टराक खंयचो तरी एक राजकीय वरद हस्त आसा पॉलिटिकल ताका बॅकिंग आसा खंयच्या तरी मंत्र्याचो तेजे माथ्यार हात आसा म्हणून ही आज ताका अरेस्ट जायना हो आमचो थेट आरोप आसा आणि पुलीस डिपार्टमेंटान आणि जे ऑफिसर हांगा बसल्या तेंच्यांनी एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की असल्या ऑफिसरांक लागून अख्ख्या खात्याची आज बदनामी जाल्ली आसा पयर कलंगूट एक घटना घडली लॉकडावनाच्या हेजे अंडर ते एक्स्टॉर्शन करताले एक PSI आणि 2 कॉन्स्टेबलाक ताबडतोब एका कंप्लेनीचेर तांकां सस्पेंड केले जाल्यार इतके सिरियस ज्या पुलीस सब इन्स्पेक्टरांचेर ऑफेन्स रजिस्टर जावन पसून कित्याक ताका अरेस्ट जायना तो कित्याक सस्पेंड जायना हो पयलो प्रश्न DYSP हें उत्तर दिवपाक शकूना DYSPचेरूय प्रेशर आसतलो अशें आमी मानता आनी त्याने ज्या पद्दतीन उत्तर दिलां आमी DGPक अप्रोच जातले आणि DGPक जाप विचारतले आनी DGPक आमी मेमोरंडम दितले की इमिजिएटली असल्या पुलीस ऑफिसरांक तुमकां जर एक मेसेज दिवपाक जाय कित्याक ज्या पुलिसांक आमी एक आमचे रक्षक म्हणून जे ज्या नजरेन आमी पळयता ते फाल्यां कॉमन मनशांनी खास करून बायलांनी कोणा कडेन पळोवपाचें सो पुलिसूच जर अशे ऑफेन्स जर करपाक लागले आनी तेजेर जर कांय एक्शन घेना एक रॉंग मेसेज वतली आज जर हो ऑफिसर सस्पेंड जाल्लो ताका अरेस्ट जाल्ली दुसरो कोण करपाचें धाडस करचो नाशिल्लो जर अशेंच जायत जाल्यार सगळे पॉलिटिकल एक राजकीय कोण आपले गुरू आसा तेंचे पांय धरतले आनी भायर